मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिवचले न्हंयची जायत चल्ल्या अवतिकाय. लोक हाडून उडयतात कोयराच्यो पोटल्यो. पासयेत वचप्यांक चलचे पडटा घाणी गुट्टाणीत. वेर्णा आयडीसी सर्व्हिस सेंटरात लागलो उजो. या उज्याच्या रेवाड्यांत 33 गाडयांचो लासून गोबोर. फोंडा पालिका वाठारांत आशिल्लो टॉयलेट जालो गायब. पालिकेक कागाळी करूनय कांयच जाली ना कारवाय. लोकांनी उक्तायली खंत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचले न्हंयची अवतिकाय जायत चल्ल्या. लोक कोयर हाडून तातूंत उडयतात. सुवातेर एक वॉकिंग ट्रॅक आसा. पासयेक वचप्यांक घाणी गुट्टाणीत रावचें पडटा. पळयात महेश गोवेकराचो खासा रिपोर्ट. दिवचल वॉकिंग ट्रॅकार लोक वॉकिंगेक येतात. खासा लोकांक पासयो मारपाक एक सुवात मेळची म्हणून हो ट्रॅक बांदिल्लो. पोना न्हंय व्हांवता. सुंदर सोबीत अशें दृश्य थंय दिसतालें. आतां न्हंयत कोयराच्यो राशी पडल्यात. लोक देवाऱ्यांतलीं फुलां काडटात आनी न्हंयत उडयतात. पोतयोय हाडून उडयतात. लोकांक घाणी घुट्टाणींत रावचें पडटा. संबंदीत खात्यानय हाचेर कांयच पावल उबारूंक नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. आमी पळयलें की दिवचल जी न्हंय आसा ती सामकी गार्बेजीन भरलेली आसा. सगळेच कडेन आमकां प्लास्टीक बॉटल्स तशेंच आनी हेर गार्बेज जी आमकां उदकान दिश्टी पडटा. आमी खुबश्या वेळार दाखयल्लें की दिवचलची जी न्हंय आसा तातूंत खुबशी गार्बेज आसा आनी ती साफ करपाक जाय. पूण आतां पळयल्यार अशें दिसता की थोडे कडेन साफ केला पूण खुबश्या जाग्यांचेर आमकां फुलां दिसता जे लोक गाडयेंतल्यान उडयतात. तशेंच जे घरांनी देवाक घालतात ती बी फुलां उदकान हाडून उडयतना आमकां दिश्टी पडटात. ती सामकी कुसतात भितर आनी ताजो इफेक्ट जो आसा तो उदकाचेर जाता. दिवचलची जी न्हंय आसा ती सामकी पॉल्यूट जाल्ली आसा अशें बी रिपोर्ट आयिल्लो. पूण आतां अशें दिसता की लोक कांय समजना. लोकांचो हितून खुबसो हात आसा की ती पॉल्यूट करपा खातीर. जो घरचो कोयर तसोच बॉटल्स जे बसतात खंयो त्यो बी भितर उडयतात आनी जी फुलांय आसात ती बी भितर हाडून उदकान उडयतात. दिवचलची जी न्हंय आसा ती खुबश्या लोकांक हांगासर लोक तेजें उदक वापरता जे डेली यूज करता त्या खातीर. खुबशे लोक थंयसर कपडे धुवपाक येतात. ते पयलीं वचून चालू आसा. पूण असो कोयर जर उडयलो जाल्यार ती आनीक पॉल्यूट जातली. आनी जो रिपोर्ट आयिल्लो की दिवचलची न्हंय जी एक मोस्ट पॉल्युटेड रिवर अशी नोंद जाल्लेली आसा सर्वे केल्या उपरांत ती आनीक पॉल्यूट जातली. ताचेर लोकांनी समजोवपाक जाय आनी जे ऑथॉरिटी आसा WRD तेंच्यांनी ताचेर लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक तर हांगा खुबश्या वेळार हांगासर अशें दिसता की हांगासर वॉकिंग ट्रॅकूय आसा आनी लोक खुबशे सांजचे हांगासर आपले इवनिंग वॉक करपाक येतात. तांकांय बी हेचो वास तसोच घाण येवपाची शक्यता आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. मंगळारा वेर्णा आयडीसी सर्व्हिस सेंटरांत उजो लागलो. ह्या उज्यांत 33 गाडयांचो लासून गोबोर जालो. तातूंत 22 स्कॉडा गाडयो, एक डेमो कार आनी 11 रेनॉल्ट गाडयांचो आस्पाव आसा. लागींच सुकें तण पेटिल्ल्यान उजो पार्क केल्ल्या गाडयां मेरेन पातळ्ळो खंय. ह्या घडणुकेंत कोट्यांनी लुकसाण जालां. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट.
वेर्ना आयडीसी हांगा नियरली 33 गाडयो जळोन खाक जाल्ल्यो आसात. इनिशियली जेन्ना वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जेन्ना ड्राय ग्रासीक उजो पेटलो तेन्ना सायडीकूच रिनॉल्ड सर्व्हिस सेंटर आहा त्या सर्व्हिस सेंटरात जायत्यो गाडयो सर्व्हिसिंग खातीर येयल्यो आनी त्यो पार्क केल्ल्यो. पण ड्राय ग्रासीक उजो पेटल्या उपरांत ह्यो गाडयो 33 गाडयो आहल्यो ह्यो खंय तरी हांकां पेट घेतल्या आनी ह्यो टोटली जळोन खाक जाल्ल्यो आसा. इनिशियली वेर्नाची फायर सर्व्हिस तशेंच मडगांव आणि वास्कोची येवन ताका सपोर्ट पालोवपाचो प्रयत्न केलो, बट त्या वेळेर ह्यो गाडयो टोटल काबार जाल्ल्यो आहल्यो. सध्या वेर्ना पुलीस आणि फायर स्टेशन टोटल लॉस करता तो एसेस करता आनी त्या भायर कसो हो उजो लागलो तेचोय तपास चालू आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि मुजेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडा पालिका वाठारांत आशिल्लो टॉयलेट गायब जालो. 1986 हो बांदिल्लो खंय. 2010 मेरेन तो गायब जायत चल्लो. पालिकेक कागाळी करूनय कांयच कारवाय जाली ना. आयज सुवातेर जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. 2010 परत कंप्लेन दिली, तेजेर म्युन्सिपालिटीन कांयच कंप्लेन घेतली ना. मागीर म्हाका कळ्ळें की हांगा कोण तरी इंटरफियर जाता ती लेवल करपाक. परत कंप्लेन घातली हांवें. तेन्ना सांगलें आमचे म्युन्सिपालिटी प्रॉपर्टीन कोण अननोन पर्सन इंटरफियर जाता तेन्ना तुमी तेजेर एक्शन घेया. कांयच घेतली ना. मागीर इन्स्पेक्शन मागलें, इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना MI म्हादेव नायक म्हण आशिल्लो तेणें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी इन्स्पेक्शनाच्या जेन्ना RTI मागलें तेन्ना रिप्लाय आयलें म्हाका तो एक्सपायर जालो, ते पेपर तोय वयर घेवन गेलो म्हणून. वारखणे फोण्या कितलोसोच तेंप आदीं टॉयलेट बांदिल्लो. आतां तो टॉयलेटीचो अता पत्ता ना. 1986 वर्सा हो टॉयलेट बांदिल्लो खंय. 2005 वर्सा ताची अवतिकाय जाल्ल्यान कागाळी पावयल्यो. 2010 मेरेन कागाळी करूनय संबंदीत खात्यान कांयच दखल घेवंक ना. सुवातेर इन्स्पेक्शन जाल्लें. RTI मागल्यार इन्स्पेक्शन करपी मेलो आनी आपल्या वांगडा पेपरय घेवन गेलो असलो रिप्लाय येयलो. आतां करपाचें कितें? आदीं केल्ल्या इन्स्पेक्शनाची फायल पालिकेंत ना खंय. आयज आमी हांगा इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले. जॉयंट इन्स्पेक्शन मागयल्लें. हांगा आमची 1986 हांगा पब्लीक सुलभ शौचालय आशिल्लो. तेन्ना आमचो कावन्सिलर प्रकाश गजानन नायक आशिल्लो. तेजे मार्फत ही हांगा टॉयलेट बांदलेली 86 बांदलेली. कोण बांदलेली? हां, कितली सिटर? 2 सिटर, लेडीज आनी जेंट्स आशिल्ली. तेजो म्हाजे कडेन फोटो आसा. हो तेजो फोटो तेजे बरयल्लें आसा फोंडा म्युनिसिपल सुलभ शौचालय. मागीर कितें जालें 2005 ती सामकी मोडपा पावली. हांवें एप्लिकेशन केलें म्युनिसिपल 2005 की आमची टॉयलेट आसा ती मोडल्या, ती तुमी रिपेर करपाची म्हणून. तेजेर म्युनिसिपालिटीन कांयच एक्शन घेतली ना. मागीर परत 2010 परत कंप्लेन दिली, तेजेर म्युनिसिपालिटीन कांयच कंप्लेन घेतली ना. मागीर म्हाका कळ्ळें की हांगा कोण तरी इंटरफियर जाता ती लेवल करपाक. परत कंप्लेन घातली हांवें. तेन्ना सांगलें आमचे म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टीन कोण अननोन पर्सन इंटरफियर जाता तेन्ना तुमी तेजेर एक्शन घेया. कांयच घेतली ना. मागीर इन्स्पेक्शन मागलें, इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना MI म्हादेव नायक म्हण आशिल्लो तेणें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी इन्स्पेक्शनाच्या जेन्ना RTI मागलें तेन्ना रिप्लाय आयलें म्हाका तो एक्सपायर जालो, ते पेपर तोय वयर घेवन गेलो म्हणून. अशें आन्सर येयला. आसपाची गोश्ट. जेन्ना गव्हर्मेंट टॉयलेट बांदता तेजो टेंडर जाता, तो सगळो प्रोसेस आसता, सगळी फायलां आसपा जाय न्हू. म्युनिसिपालिटी कडेन कांयच ना. सेकंडली हो प्लॉट आसा तो भाडकारान गिफ्ट डीड केल्लो आसा कोणाक? म्युनिसिपालिटीक. आनी त्या डिडार बरयल्लें आसा म्युनिसिपल प्लॉट आसा म्हणून हांगा क्लियरली बरयल्लें आसा. तें सुद्दां हांवें तांकां म्युनिसिपालिटी CO काडून दाखयलें तेजे नजरेन.
पूण सीओ कांय एक्शन घेयना. आमी आमचो JCB हाडून ट्राय केले थंय जो लोकेशन ताणें दाखयल्लो कंप्लेंटरान त्या लोकेशनाचेर एक्सकवेट करून पयलें जाल्यार कितें मेळटा जाल्यार पयल्यार तितून आमकां कांय मेळोंक ना आनी परत तो खड्डो मारिल्लो तो आमकां बुजयलो आमी आनी टॉयलेट आसा हेच तो म्हणटा पण आमचे कडेन कांय पण प्रूफ तो कोणा टॉयलेट कोणाचो म्हणटा टॉयलेट कोणाचो म्युन्सिपाल्टीन बांदिल्लो म्हणटा तो हां तशें प्रूफ कांय मेळोंक ना अजून भितर म्युन्सिपाल्टी रजिस्ट्रेशन तशें काय ना तशें कांय ना पेपर कांय मेळना गिफ्ट डीड मेळना जावं टॉयलेट कोणें हँडओवर केला जाल्यार कितें केला ताजेय पेपर कांय मेळना म्युन्सिपाल्टीन कांय रिकॉर्ड ना ताजो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख. मंगळारा मुरगांव पालिकेची बसका जाली. सीओ दिपेश प्रियोळकाराक बदली करपाचो प्रश्न हे बसकेंत बरोच गाजलो. ह्या पुराय घुसपागोंदळाची चूक आमचे सीओची न्हय अशें म्हणत नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सीओचेर घाल्ले आरोप फाफडून उडयले. पळयात पुराय बातमी. पूण खंय तरी मिनिस्टरान आमकां एक काम सांगलेलें अबावट ते न्यू वाडे हावसिंग बोर्डाचे आनी ते हावसिंग बोर्डाचें काम आमचे कडेन मिनिट्स आमचे कडेन जावंक पावूंक ना आनी डिले जाले. ते कावन्सिला कडेन जाले ते म्हाजे कडेन जाले म्हणून खंय तरी मिसकम्युनिकेशन जावन ते आपल्या सराक कशा आपणाच्या एरिया आनी आपणाच्या लोकांक त्यांनी जेन्ना प्रॉमिस केले ते प्रॉमिस खंय तरी सुटावो सॅटिस्फाय जावंक ना म्हणून त्या हेतून मिनिस्टर उलयलो पूण मिनिस्टरच्या हेतून कांय मिस्टेक ना हेतून सगळी मिस्टेक आहा ती आमची कावन्सिलाची मिस्टेक आहा कित्याक चीफ ऑफिसरान ह्या ज्या वर्सांनी जी कामां केल्या ती म्हाका दिसता बाबा खंयच्याच चीफ ऑफिसरान करूंक ना. एज पर माय नॉलेज असो चीफ ऑफिसर येवपाक खूब मुश्कील आसा. सो एज अ अर्थ आमी खंय तरी आमचो चीफ ऑफिसर फेल जावन आसलेलो आमचे चेअरपर्सन फेल जाल्लो ते मिनिट्स फायनल करपाक आनी कन्फर्म करून घेवपाक. सो आयज जावना हेजे वयल्यान म्हाका कळटा की ते मिनिट्स रेडीच नासलेले आनी तितून चीफ ऑफिसराची कांयच चूक नासलेली दिपेश प्रियोळकराची. सो आयज ते खंय तरी क्लियर जालेले आसा आनी अवश्य राग जो आसा मिनिस्टराचो तो स्वाभावीक आसा. तो खूब त्रास घालता एफर्ट घालता आपलें काम करपाक लागून पण खंय तरी जेन्ना ताका म्युन्सिपाल्टीचो सपोर्ट मेळना तर अवश्य ताका वायट दिसलो आसतलें. पण एक कन्फ्युजन जें आसलेलें एक खंय तरी की बाबा हितून चीफ ऑफिसर हें आसलें तो आयज सगळ्यांक कळोन आज कळटलें की एका जबाबदार आमचो चेअरपर्सन आमी आसलेले ना की आमचो एक्स चीफ ऑफिसर. 7th पे कमिशन जे खूप तेंपान पेंडिंग असले तेवूय तेणें हें केलें आनी एक इम्पॉर्टंट इश्यू म्हटल्यार आमचो गार्बेज पळयातले सदांच कितें इश्यू आसतालो पूण हो सीओ फाटल्यान लागून जे आमचे इंजिनियराक तेंचे धरून प्लस आमचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट चेअरमॅन तेंचे हातीन घेवन हांगा जे गार्बेज आसली ती सेग्रिगेट करून एक प्लेस केले. आमचे कडेन एक गार्बेज घालपाक जागो नासतालो पण आतां तुमी वचून पळयत जाल्यार खूब जागो अशें केले जाल्यार आमी एटलिस्ट एक 2-3 म्हयने जागो घालूंक शकून एक बरो मॅनेजमेंट करूंक शकता. आनी मिनिस्टरान म्हाका खंय तरी मिस कम्युनिकेशन जालां आसतलें कित्याक एक प्रोजेक्ट हाडप आनी ते फॉलोअप करून जर करप म्हणल्यार एक प्रत्येक मिनिस्टराचें एम आसता आनी ते आपल्या लोकांक उतर दिल्लें आसता आनी ते तेज्या खातीर पाठपुरावो करता. पूण जेन्ना खंय तरी मिस कम्युनिकेशन जालें तेन्ना एक रॉंग मेसेज पावली आनी जे सीओ कमचे ट्रान्सफर जावचो पडलो पण तशें जावंक जायनासलें. एक खंय तरी एक आमची म्युन्सिपाल्टीची मिस्टेक आहा की आमची मिटींग आमी ऑक्टोबरान जाली आनी 3 म्हयने आमी तेजेर मिनिट्स जावंक ना आनी तेज्या खातीर खंय तरी हो इश्यू जावंक पावलो. मिटिंग एक टॉपिक जालो. एक्चुअली द थिंग इज लायक दिस 3 महिने पयलीं इन ऑक्टोबर मिटींग जाल्ली आमची कावन्सील मिटींग जाल्ली. त्या कावन्सील मिटींगेन इवन मोविन सर हू इज द मिनिस्टर एंड हू इज द MLA of Davalin constituency. This is regarding housing board colony airport, New Warden, regarding regularization of some of the structures over there. With regards to that, municipality full support केलो त्या resolution. Entire 25 councillors जे आहले, आम्ही सगळ्यांनी support केलो regarding granting approval. Now we have to forward it to the government. Actually, it's the government that takes the decision. It is routed through us. So ते जे decisions झाले ऑक्टोबरान, that minutes had to be confirmed. So the minutes that are confirmed, minutes confirmation अजूनही जाऊन ना. आता मिनिट्स जे कन्फर्मेशन असतं पळय दॅट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेअरपर्सन, नॉट द चीफ ऑफिसर. इट इज द chairperson who calls for the meeting. It is the chairperson who conducts the meeting. It's the office of the chairperson that is responsible for the minutes. So actually CO has got nothing to do with the minutes. Until the minutes reach him, he doesn't have any role. Now we do not know till date, even आज meeting झाली अजूनपर्यंत ते मिटिंगाचे मिनिट्स अजूनही कन्फर्म जावन ना. हांव सांगूंक सोदतां की ह्यातलो आमकां चीफ ऑफिसर अजून मेळो ना
आनी मेळपाक म्हाका दिसता फुडें हो चीफ ऑफिसर बरें काम करतलो म्हाका दिसता हो चीफ ऑफिसर तोय बरें काम करतलो पूण हो गेलो चीफ ऑफिसर आनी तेलो चीफ ऑफिसर म्हाका 2 टर्म जाले 10 वर्स जाली त्या टायमान 10 वर्सां टायमान म्हाका तेलो चीफ ऑफिसर हांवें चोयलो ना पूण बरें काम करतालो सगळें सांगातान घेवन भोंवतालो 3 महिने झाले जाल्यार तितून थारावाचो ती जे आसा मिनी सोसायटी चेअरपर्सनची खंय मिस्टेक आसा आमी कावन्सिलची दुखून काय फायदो ना चेअरपर्सन कमीट केल्ले आसा की चेअरपर्सन आपली मिस्टेक आसा कित्याक फायल तेच्या चेअरपर्सनच्या हेजेर आसली म्हणून टेबलाचेर आसलेली आनी ह्या चीफ ऑफिसरान सांगलेलें आसा की आपल्या तितून काय मिस्टेक ना म्हणून पूण जो राग आसा मागीर राग असो म्हणना पूण ते स्वाभाविक आसा त्याची ट्रान्सफर आसा म्हूण सांगलें तेची काडपाचें सांगलें ताची जालो तो मुद्दो विशय वेगळो पूण जेन्ना कमिटमेंट करता लोकां खातीर चीफ ऑफिसराचें काम आसता की ताचो फॉलोअप करप आसता म्हणून आनी चीफ ऑफिसर पयलींच क्लॅरिफाय करपाक जाय आपल्या कडेन फायल ना म्हणून ती आनी जेणे करून चेअरपर्सना कडेन आसा म्हणून पूण तशें करूंक ना आनी चेअरपर्सन वळखी बदला कित्याक लागून आपल्या कडेन फायल आसा तेणी ती मिनिट्स प्रिपेअर करून ते फुडें धाडपाक जाय कावन्सिल मिटिंगाक आनी तेन्नाच खंयसर तरी रेग्युलेशन इश्यू आसा तो सुटाव जाता आसलो पूण तशें कांय जावना तिने ते लोकांच्या हिता खातीर ते फुडें येयल्ले तेन्ना थंय मिसकम्युनिकेशन जालें की मंत्र्याक दिसलें की डिले आमचो ह्यो करता म्हणून कोण चीफ ऑफिसर सो खंय तरी मिसकम्युनिकेशनान हे खंय तरी कन्क्लुजन एक तयार जालें. ऐकात कांय दिसा आदी माविन गुदिनोन सीओचेर दिल्ली प्रतिक्रिया. आमचो जो सीओ आसा थिंगा मोस्ट इनएफिशियंट एंड इनकम्पिटंट तो कांयच काम करना. आतां रेग्युलरायज करपाक हांवें बोर्ड मेंबर हाडून हिंगा दवरलेले म्हणजे आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन and honorable MLA of Mandre, Mr. G. Tarolkar came with all his board members, all his MD and all officials. They agreed just send a request from the municipality to regularize whatever that can be regularized. Even this he has not been doing. He has certain reservations. Then he is unfit to be there in that chair as chief officer. And I would request Honorable Chief Minister to remove him immediately because one thing is not to do a thing, but propagating it cannot be done behind our back after agreeing. It's like making a mockery of the system. I will not allow such a thing to happen. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समरिता खणगावकर आणि मुझेब शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव पालिकेत कोयर वेवस्थापनाचो प्रश्न आनी कोयर व्हरपी वाहनाच्या गळतीचो परिणाम थळाव्या वेवसायाचेर पडटा. हो मुद्दो घेवन थळावे दुकानदार आनी थळावे पालिका नगराध्यक्षा कडेन पावले. घोटाळा आहे सगळे आणि काय ना खावपाचे सगळे आणि काय ना आता आमकां व्हडले उलोवंक शकता पूण आमकांय बरें उलोवपाक कळटा पूण आमी पशाच काडना सद्या आतां धंदो पिड्याक न्ही सगळो गेलो गिरायक म्हणजे मेन पिड्याक आनी हेंगेनी 2 वर्सांक टॅक्स वाडटा लोकांक हांगा धंदे ना लोकांक सर. थळावे दुकानदार आणि थळावे आदलो नगरसेवक राजन आजगावकारा सयत पालिकेच्या नगराध्यक्षाकडे आपल्यो कागाळी घेवन पावले. सकाळी कोयर व्हरपाक येवपी ट्रक वयता तेन्ना पुराय हळशीक रस्त्यार शिपडून वयता. थळाव्या वेवसायाचेर हेचो भयंकर वायट परिणाम पडटा. हाचेर कितें तरी सुटावो काडपाक लागून थळावे पालिकेंत गेले. आमची कुर्तरकार सोसायटी तेंचे आमचे सगळे दुकान कॉम्प्लेक्स वाले आनी मागीर वाड्यातले थोडे आमी सीपी कडेन गेले. खूबदां आमी कंप्लेन केल्ले की थंय जे गार्बेजीचे हे आहा पळय ट्रक येता आनी तेजें तें उदक सगळें गळटा थंय आनी थंय चिखल जाता आनी ते चिखलान एक्सिडेंट जाता कोण निसरून पडटा कोणाच्या घरांनी तो चिखल वयता दुकानांनी वयता. ही कंप्लेन आमी खूबदां सांगले आमी सांगून सुद्दां म्युन्सिपाल्टीन तितलें लक्ष दिवून आसलेलें. आज शेवटी आमी आमचे पाशेस काबार जातकीर आमी आज चेअरपर्सना वचून मेळ्ळे सीओ जे आसलो तेंचे कडेन आमी आमचे घराणे मांडले तेंचे कडेन आनी तांकां सांगलें आमी अशें जाता चिखल जाता थंय एक्सिडेंट जावन लोक पडटात बिडटात. सो गार्बेजी लागून आमकां येता ट्रक तो गार्बेज ट्रक आहा तो चेंज कर बेश्टो प्लेन तरी ट्रक धाड नाजाल्यार ती तेंच्यान ती काड तरी. सो तेणें सांगलां तेंचे कडेन दुसरो ट्रक येयल्लो आहा न्यू तो आपूण थंय घालता म्हणून त्या लायनीन. आमी ताका तरी सुद्दां आमी ताका सांगलां आमी तूं घालता सगळें बरें आहा आमी 8 दीस पळयताले. परत बी ह्या ट्रकान समज सेम कंडिशन जालें परत लिकेज जाल्यार आमी परत तुजे कडेन येतले आनी आमी तुजे डिमांड करताले म्हणून. ती प्लेस समज बरी मेंटेन क्लीन उरना न्ही जाल्यार थिंग एवरी इयर डेंगू जाता
आनी मागीर हेल्थाचे मागीर येवन आमकां सांगता तुमी वयर झाडां उदक घालता काय म्हणटा मेन रिजन कितें आसता जेन्ना ती क्लीन आसना आनी असली समज जाता न्ही गार्बेज प्रेस करता सगळें तें उदक देंवन येता आनी तितून मागीर ते मागीर मोटरसायकल पळय येता आनी ताका लागून ते मागीर भितर आनी ती भुरगीं ट्युशनाक बीन येता थंय तांकां उडी आनी मारपाक मेळना ते पांय घालून मागीर ती मागीर वचपाची मागीर दुधा ट्रक हे तशें येता ट्रक धुवपाक जाय न्ही ते ट्रक सगळे हे जाल्ले सगळे घोटाळे सगळे आनी कांय ना खावपाचे सगळे आनी कांय ना रूल आसा न्ही ट्रक धुवपाक जाय प्रत्येक कोण धुता तशें गाडयेच्या ट्रकान तशें घेवन येतात सगळे ते आतां आमकां व्हडले उलोवंक शक्यता पूण आमकांय बरें उलोवपाक कळटा पूण आमी पाशांत काडला सद्या आतां धंदो पिड्याक न्ही सगळो गेलो ते भावन थंय येवप म्हटल्यार गिरायक मागीर आमकां म्हणटा कितें सकाळी कितें दारां मुखार घाण मरे म्हणटा आपूण मुखार गेलो गिरायक म्हणजे मेन पिड्याक आनी हेंगे 2 वर्सांनी टॅक्स वाडटा आनी 2 वर्सांनी टॅक्स वाडटा मरे हेंगे सर लोकांक धंदे ना लोकांक सर वाठारांत नवो गार्बेज ट्रक घालतलो जर थळाव्यांक त्रास जाता जाल्यार तो कोयर नितळ करपाचेर भर दितलो मडगांव पालिका नगराध्यक्षान जाप दिली. गार्बेज कलेक्टर एक ब्लॅक स्पॉट आसा मडगांवच्या 25 वॉर्डां भितर फाटोड्या आमी ब्लॅक स्पॉट म्हणल्यार कितें जी गार्बेज आमी डोर टू कलेक्ट करता ते एक स्पॉटार हाडून थंय काडून सेग्रेट करून आमी गार्बेज गाडयेक दिता गाडयेक दितकीर ते थंय कलेक्ट करता आनी ते आमी संसाराक व्हरता. आतां कांय कडेन कितें जाता कॉम्पॅक्टर प्रेस करता आसतना गार्बेज प्रेस इल्लें उदक पडटा ते उदक पडटा जाल्यार वास येता म्हणटा आतां क्लिनींग करपाचें ताणें आदारान रिक्वेस्ट केली ताका एश्योरन्स दिला आमी ते करता इट वील बी डन फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. उष्ण हवामान कायम उरतलें. ह्या सप्तकाचें तापमान स्थिर उरतलें. ढगाळ मळब आनी आर्द्रतायेंत थोडी वाड जातली. दीस उष्ण आसतले. बुधवाराक थंड आनी सुखद सुरवात जातली पूण दीस वता तशें तापमान बेगीन वाडटलें. चडशा वाठारांनी 34 डिग्री सेल्सियस, भितरल्या वाठारांनी मातशी चड मोलां दिसपाक शकतात. सांजे वेळा मेरेन उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस. सकाळीं आनी राती उसरा दाट धुकें येवंक शकता जाका लागून कांय वाठारांनी दिसपाचें प्रमाण उणें जावंक शकता. तशेंच येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. फुडले 5 दीस हवामान सुकें. फुडल्या 2 दिसांत मळब निवळ. बुधवारचें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. धुक्याची शक्यताय. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. गोंयच्या बोट धनियाक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.